नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. दोन विशय आसात आनी आयच्या एपिसोडाचें नांव तुमी निकाल म्हणून दिवपाक शकतात. दोन निकाल आमी चर्चा करतले. पयलो निकाल म्हळ्यार आज आयला तो काँग्रेसीच्या अध्यक्षपदाचो आनी दुसरो ऑब्वियसली जो काल आयला तो झेडपीचो. ह्या दोन्ही निकालांचो अर्थ कितें आनी कितें परिणाम ह्या गजालींचे आमी उलयतले. आमचे तिनूय एडिटर्स म्हजे बरोबर आसात. गोवन वार्ताचे संपादक पांडुरंग गांवकर, द गोवन एवरीडेचे जॉयल अफान्सो आनी गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर. सो जॉयल, आय स्टार्ट विथ यू. मल्लिकार्जुन खरगे इज द न्यू so called non-Gandhi president of the Congress party after 24 years. Now I read a very interesting tweet couple of days back that this is the first of its kind of a succession plan where a 75-year-old is being replaced by an 80-year-old. So how do you look at this so-called succession come replacement come permanent president finally of the Congress, because Sonia Gandhi till today morning was the interim president? If you look at it at the change which the Congress has effected, it's a very good change because they needed some direction because now for so many years there is a kind of a vacuum there where nobody knows what is the leadership, what is the Congress leadership. Wherever you go in the states, any states, they are talking again and again of a failure of the leadership. Now you have some leader. Now the question here is whether the new leader, on whom we can dump the failures. Yeah, so whether this new leader will still work under the shadow of the Gandhis, because he is completely a loyalist of the Gandhis. Whether he will have his own kind of a setup where he will bring those kind of changes which he wants to bring, and whether he'll be that bridge between the factions, the G23 and others, where he can bring them together on a common platform and bring about unity in the Congress, and if that can be a change that the Congress is looking forward to in this new leadership. पांडुरंग, म्हाका आज एकट्यान बरो एक जोक सांगलो. ते म्हणपाक की अशें म्हणटात की हो 24 वर्सां उपरांत गांधीच्या घरा भायलो प्रेसिडेंट. सो ही हॅड अ व्हेरी नायस टेक, व्हेरी सर्कास्टीक एंड सटायरिकल टेक, की घरा भायरूच उरतलो म्हणतो आनी तो घरा भायरूच रावन गांधींची ऑर्डरी घेतलो. सो सारकें म्हणटे हो गांधींच्या घरा भायलो, घराब्या भायलो प्रेसिडेंट. So how do you look at this? तुका दिसता की मल्लिकार्जुन खरगे at this age, because we have seen performance of Mallikarjun Kharge as leader in the Lok Sabha. So तुका दिसता काँग्रेसी भितर कितें आमूलाग्र बदल बी जातले फाल्यां सावन म्हणून? ना, आनी फुडलीं कांय वर्सां काँग्रेसीन बदल जावपाची शक्यता दिसना. हे आयचेच गजाली नॅशनल लेवलाचेर न्ही, सगळ्याच हितून राज्यांनी सुद्दां पळयलें जाल्यार सो लोक दुसरो ऑप्शन सोदपाक लागला. हे सगळ्यांक जग जाहीर आसात, हे सगळें स्पश्ट दिसता. तो मल्लिकार्जुन खरगेचो विशय जर घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता सिताराम केसरी उपरांत आयज जवळ जवळ 24 वर्सांनी नवो एक जाला. पूण तो ऑर्डर तूं म्हणटा अशें गांधी घराण्याचोच घेतलो. सोनिया गांधीचो खूब क्लोज आहे तो एड. सो म्हाका दिसता की कांयच फरक पडपाचो ना. राहुल गांधी आनी सोनिया गांधी जे तरेन आतां मेरेन काँग्रेस चलत आयल्यात तशीच ती काँग्रेस चलतली. काँग्रेसीन जी नवी ग्लोरी येवपाक जाय आशिल्ली, जे नवे वैभव येवपाक जाय आशिल्ले ते येवचे ना. ज्या ग्रुप 23-24 ते लिडर जे आशिल्ले तातून जेंच्यांनी उठाव करपाचो प्रयत्न केल्लो, म्हाका दिसता त्यांचो उठाव करपाची जी आसा प्रक्रिया ती सुद्दां हेच्या फुडें सुरूच उरतली. कारण मल्लिकार्जुन खरगे येवन काँग्रेसीची परिस्थिती बदलची ना. एक आमी हेतूंतल्यान एक पळोवपाक जाय की जवळ जवळ 90% वयर मतां म्हाका दिसता मल्लिकार्जुन खरगेक मेळ्ळ्या. म्हणजे ही जी गांधी सोनिया गांधीचो प्रभाव जो काँग्रेसीन आसा तो ह्या इलेक्शनानूय दिसलेलो आसा. नाजाल्यार ती टफ फायट जावं येता आशिल्ली. कारण शशी थरूर ताका हें आसा, एक वजन आसा, सेलिब्रिटी टायप हे आहा, ताका वजन आसा. सो असो एक लिडर एके वाटेन दिसतालें की असो एक लिडर येवपाक जाय जो सगळ्या लोकांक, ज्या नव्या जनरेशनाक घेवन येतलो बीन. मल्लिकार्जुन खरगे परत काँग्रेस त्याच जुन्या हितून गेल्ली आसा आनी ती विचारसरणी जेन्ना काँग्रेसची आतां हळू लोप पावत येयल्या अशा वेळार परत तसल्याच विचारसरणीचो मनीस ती मेळून अध्यक्ष म्हणून बसयला. सो म्हाका दिसना व्हडलो फरक पडटलो असो प्रमाण. आजूच न्ही, म्हणजे 24च्या इलेक्शनाक नजरे मुखार दवरून काँग्रेसीन जरी हो बदल केला आसतलो, एकूच हांव सांगता की 24 परत खापर पडपाची जेन्ना वेळ येतली तेन्ना मल्लिकार्जुन खरगेचेरूच ते खापर पडटले अपयशाचे. आनी दोनूय गांधी जे आसात, आई आनी पूत, ही दोगां जाण हात वर करतली अशी सिच्युएशन आसतली 24. किशोर, तुका दिसता हें 24 नदरे मुखार दवरून बी काँग्रेसीन केलां? कारण 24 नदरे मुखार दवरून जर काँग्रेसीन जर केल्लें, म्हाका दिसना काँग्रेस अशी करता आशिल्ली म्हूण. पूण तूं इंट्रस्टींग क्वेश्चन विचारलो.
24 नदरे मुखार दवरून जर हे काँग्रेसीन करूंक ना जाल्यार काँग्रेस वास्तवान ना अशें म्हणचें पडटलें. फक्त काँग्रेसीक अध्यक्ष नवीन जाय बिगर गांधी घराण्याचो इतल्या पुरतीच हो विशय मर्यादीत आसा काय कितें तर ना. काँग्रेसीचो मेन टार्गेट आसा तो म्हणजे भाजपाक सत्ते पासून खाली देवप आनी परतून एकदा सत्तेचेर वचप. आता तूं जसो इंट्रस्टिंग क्वेश्चन विचारला की मल्लिकार्जुन खरगेची जी निवड जाल्या ती 2024 इलेक्शन धरून जाला काय कितें तर म्हाका दिसता की जशें म्हाका दिसता पांडुरंगान व्यवस्थीत पद्दतीन तो विशय एक्सप्लेन केल्लो आसा की काँग्रेसाचे सगळ्यात व्हडलो ड्रॉबॅक कितें की ताणें अजून केस स्टडीच करूंक ना बीजेपीची की बीजेपीक जर टॅकल करतलो जाल्यार आमकां आतां कशा पद्दतीची स्ट्रॅटजी करची पडटली, कशा पद्दतीन आमकां लोकांचे एक्सेप्टन्स मेळटले. यूथ जो प्रामुख्यान आयज काँग्रेसी बरोबर ना त्या युथांक आमी आमच्या कडेन जर आयज एट्रॅक्ट करतले जाल्यार आमकां कसली स्ट्रॅटजी घेवची पडटली हाचो कसलोच विचार म्हणटात तो ह्या काँग्रेसीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीन म्हाका गेल्यार दिसूंक ना. आनी एक इंट्रस्टींग पॉयंट प्रमोद म्हाका खास उल्लेख करपाचो ती जेन्ना रिजल्ट वाचलो तेन्ना ऑलमोस्ट 419 कितें तरी मतां इनव्हॅलीड म्हाका दिसली. म्हणजे काँग्रेसीच्या प्रेसिडेंटशिपीच्या इलेक्शनाक सुद्धा जर इनव्हॅलीड मतां पडपाक लागली जाल्यार त्या काँग्रेसीक कोण आनी आतां कसो सुदरायतलो हो म्हाका प्रश्न पडटा. Joel, do you seriously feel that Mallikarjun Kharge can attract new generation, new voters towards Congress when the existing voter base of the Congress is slowly getting dissipated? See, basically they wanted to make it a democratic exercise. Basically they wanted to get this leadership out of the Gandhis. So basically they were all the time they were under this criticism of having family Raj and all. So they have done away with that family Raj by appointing Kharge as the next this thing. Having said that, now you are no better off. It looks like the Gandhis were just looking at a scapegoat, a person whom they can dump all their failures and he will move on. The first comment which Rahul Gandhi has made is saying that the new president will decide where to deploy me. I mean, that is the statement a former president is making. So it's a very sad scenario where they have clearly not, as you've said, they don't have a strategy in place to tackle the BJP right now, because the BJP is riding very high. And this is not the way you are going to actually handle them in 2024. In no way they are going to look at something better here. But if you are really looking at Congress as a kind of a party, re-galvanize the party, take it forward and do something different, then I don't think they had hardly any options here, because it is disintegrated. There are inner fightings. You don't see that in BJP. If you have the BJP top cadre there, they are very strong, very strategic. They have their game plan in place. Ground politics, everything is always laid out. Here, complete chaos. No leadership. Ground workers are fighting within themselves. All of them is on. No, but एक गजाल जी म्हाका होच जॉयलाचो मुद्दो घेवन पांडुरंग विचारपाक जाय ती म्हणजे एक सदां सगळे जाण आतां म्हणटात की काँग्रेसी कडेन कितें जालें तरी सगळ्या राज्या भितर प्रेझेन्स आसा आनी थंय आज काँग्रेसीचो म्हणून कितें जाल्यार कितें वोट शेअर आसा तो मागीर 15% आसतलो 20% आसतलो. गोंया भितर तांचो वोट शेअर आतां 25% येवन पावला. फाटली विधानसभा इलेक्शनाक आमी पळयलें. एक गजाल सगळे म्हणटात की जो मेरेन हो प्रेझेन्स आसा आनी हो वोट शेअर आसा आनी काँग्रेस तो वोट शेअर वाडोवपा खातीर जर कांय करना जाल्यार बाकीचे जे पक्ष आसात विच आर नॉन BJP, नॉन काँग्रेस, तांच्याय कडेन सबस्टेन्शियल वोट शेअर BJPक चॅलेंज करपा खातीर येवंक शकना. डू यू बिलीव दीस दॅट काँग्रेस जर अशीच जर सारकी गळसळली जाल्यार काँग्रेस एक तर आपल्याला टिपिकल जर 20% घेवन बसली जाल्यार दुसरी सायडीच्यानय खंय तुगेले वोटर्स ग्रॅविटेट जावचे नात जे नॉन BJP वोटर्स आहात ते. म्हाका अशें दिसता की कालची जी झेडपी इलेक्शनाची जी कावंटींग आसा निकाल जो आसा तेतून जर पळयलें जाल्यार 2900 मतांच ही काँग्रेसीच्या 3 कॅन्डिडेटाक मेळिल्ली आसा. आनी व्हेरी इंट्रस्टींग म्हळ्यार कितें साळगांवांत तुज्या पयरूच काँग्रेसचो आमदार निवडून येयल्लो 6 म्हयन्यां पयलीं त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 509 मतां काँग्रेसीक मेळ्ळ्या. म्हणजे काँग्रेसीची परिस्थिती पळय कितली प्रमोद ह्या खातीर. सो म्हाका दिसता की लोक आतां सुरू जाल्या दुसरे कडेन शिफ्ट जावपाक. तुवें जर म्हळां की 25% मेरेन जो कोण वोट शेअर आसा म्हणटा आमी दर इलेक्शनाक जो मेळटा जो हेच्या पयलीं 30-32% आसतालो. म्हाका दिसता की हो वोट शेअर आतां शिफ्ट जावपाक सुरू जाला. जो रेव्होल्युशनरी गोवन आसत किंवा आम आदमी पार्टी आसत
म्हाका दिसता अशा लोकां मेरेन वचपाक तो शिफ्ट जावपाक सुरवात जाल्या आनी ताची सुरवात ही कालच्या झेडपीच्या इलेक्शनांतल्यान दिसता. दवर्लेचे वोटींग हे पळय, कुठ्ठाळेची पळय आनी रईस मोगोची पळय, ह्या सगळ्या कडेन वोटींग जी आहा काँग्रेसीची 3ऱ्या नंबराचेर किंवा डिपॉझिट जप्त जाय मेरेन सकयल पावल्ली आसा. सो हे जर आतां कालचें चित्र जर पळयलें 3 कडले पोटनिवडणुको आशिल्ल्यो आनी कुट्टाळी हो सामको म्हणजे जितून कॅथलीक वोट बँक आसा थोडी, दवर्लीत थोडी मुस्लीम जी धर्माची जी वोट बँक आसा, इतके सगळे आसून सुद्दां आमी पळयलें की काँग्रेसीक लोक नाकारपाक लागल्या. थंय दवर्लीन आम आदमी पार्टीचो मनीस दुसऱ्या नंबराचेर आसा, थंय इंडिपेंडंट दुसऱ्या नंबराचेर आसा कुट्टाळी, आनी हांगा रेईस मागुसानय काँग्रेस सामकी 509 येयल्ली आसा. हे सिच्युएशन जर पळयलें जाल्यार काँग्रेसीक दोन्ही इंडिपेंडंट दुसरी नंबराचेर आसा तांकां रेव्होल्युशनरी गोवन्सान बॅक केला. करेक्ट. सो रेव्होल्युशनरी म्हाजो सांगपाचो मुद्दो होच आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी आम आदमी पार्टी हे हळू काँग्रेसचो वोट बँक वोट शेअर जो आहा तो वाडपाक लागल्या आनी कालच्यान सुरवात जाल्या. म्हाका दिसता फुडल्या इलेक्शनाक ही परिस्थिती अशीच आसतली. हय किशोर, डू यू बिलीव दॅट की शिफ्ट सुरू जाल्या कालची 3 मतदारसंघाचे निकाल पळोवन आमी ह्या निष्कर्शाचेर येवपाक शकता काय कितें? 100% ते शिफ्टिंग ऑलरेडी सुरू जाल्लेलें आसा आनी हे शिफ्टिंग अशें जावप होच BJP खातीर खरी म्हणजे खोशयेची गजाल आसा. कारण BJP खबर आसा की ऑपोजिशनांतले वोट्स जेन्ना डिस्ट्रिब्यूट जातले तेन्ना BJP व्यवस्थीत पद्दतीन सत्तेच्या हेचेर पावपाक शकता. म्हणजे 25% 32 वयल्यान 25 जी काँग्रेस पावल्या. आतां हे झेडपी इलेक्शन जेन्ना पार्टी लायन्स आसता तेन्ना काँग्रेसीचें कॉन्ट्रिब्युशन खंय, कितें दिसलें कॉन्ट्रिब्युशन काँग्रेसीचें? स्ट्रॅटर्जी ना, ग्रावंड वर्क ना, वचून फक्त थंय भाशणां दिवप आनी स्पिचीस केले म्हणून जायना. तुका सांगता हांव, ज्या पद्दतीन BJPचें ऑर्गनायझेशनल काम चलता तें जर पळयत जाल्यार ते मॅसिव, म्हणजे चीफ मिनिस्टर जावं नाजाल्यार पार्टीचो अध्यक्ष जावं, पार्टीचो अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे जाल्या उपरांत ज्या पद्दतीन ऑर्गनायझेशनल काम, म्हणजे सकाळी 9 किंवा 8 जो मनीस भायर सरता तो रातच्या 12 घरा पावता, म्हणजे अशा पद्दतीचें काम पार्टीचो प्रेजिडंट करता. जाल्यार दुसऱ्या पार्टीचो प्रेजिडंट जर आपल्या पक्षाक जर जिखोवन हाडूंक जाय जाल्यार ताका कशा पद्दतीन काम करचें पडटलें? एक मुद्दो आनी जो हांवें पांडुरंगाक विचारिल्लो की जर काँग्रेस आपल्याला 23% वोट शेअर घेवन जर बसली तो तांचो ट्रेडिशनल वोट शेअर आसा जाल्यार दुसरो खंयचोय पक्ष एक पर्याय म्हणून उबो तरी जावपाक शकता काय कितें? काय तो ऑपोजिशनाचो स्पेस तसोच फ्रॅगमेंटेड उरतलो? ऑपोजिशनाचो स्पेस तसोच फ्रॅगमेंट उरतलो. दुसरी गजाल पळय, BJP कडसून जरी शिफ्ट जालो जाल्यार तो व्हडलो एमावंटाचो एमावंट वोटरशिप. काँग्रेस आपल्याला एक बेर मिनिमम 20% घट धरून काँग्रेस घट धरून बसलो काय BJP स्मूथ सेलिंग जाले BJPचे. सो काँग्रेसीक आतां विचार करचो पडटलो ह्या क्षणाक की आमकां BJPक सत्ते वयल्यान देंवोवपा खातीर कितें करचें पडटलें. आतां तुमी म्हणटात, आयजूच ट्वीट आसा काँग्रेसीच्या अध्यक्षाचो की 65% लोकांचो विरोध आसा BJPक. म्हणजे कितें एक स्टेटमेंटा वयल्यान तेणी तो हें केला की तानावडेन स्टेटमेंट केल्लो की हेच्या फुडें विरोधक कितलेय जरी रावले गेले BJP आमी दोनूय लोकसभा काडटले. 60% तो म्हणटा विरोध, 60% विरोधान जर आसा जाल्यार एज अ मेजर अपोजिशन पार्टी यू हॅव टू टेक लीड. सगळ्या एकठांय हाडून कशा पद्दतीन स्ट्रॅटर्जी तशीच जर आकडेवारीच करपाक जाली जाल्यार 75% लोक काँग्रेसीचे विरुद्ध आसा जाल्यार अशेंच जालें न्हू. इफ यू हॅव टू अप्लाय द सेम प्रिंसिपल. एक्झॅक्टली. सो काँग्रेस, म्हाका तर आतां अशें दिसपाक लागला की फुडली 2024ची वेंचणूक काँग्रेसूच BJPक सत्तेर हाडटली विथ फूल मेजॉरिटी. Do you think, Joel, that shift is happening? Or the sample size is too less, 3 constituencies to arrive at that decision? See, Pramod, if you see the assembly elections also, it was very clear that there is a division in secular votes. You know, the non-BJP parties, they are all fighting for this common share of. Here also in the by-poll, it was very clear that all these parties, Davarli is a clear case. Yes. See, Davarli, AAP has risen to a close second. Yeah. The difference was around hardly 700 votes, 706 votes. I mean, that shows how close they were and how Congress was relegated to almost 3rd, 4th position. If you see Reis Magos, Congress is somewhere around 4th. Yeah, candidate has got 500. Prakriti. And that's the candidate on a symbol, huh? Yeah, and whereas RG is on number 2 without a symbol. Without a symbol. Yeah. Then see her comment. She said, "Nobody came to my help. These are my votes." Yes. I mean, see the plight here. And if you are going to do this,
And compare this what the statement they made when the defections took place. I remember Gundurao coming and saying that we will use this defection as a springboard to bounce back. Where is your springboard? Where are your leaders? And this is what you're doing here, and completely washed out Congress. And this going forward, this Congress vote will disintegrate. They'll leave Congress and jump onto parties like AAP, Revolutionary Goans, and this is where we are looking at disintegration. एक जे लोक म्हणटाले की हे काँग्रेसचे 8 जाण केले हांकां लोक धडो शिकयतलो धडो शिकयतलो जाल्यार थंय 509 मतांच कशी पडली तांकां धडो शिकोवप मागीर परत काँग्रेसी मत मारप न्ही म्हणजे लोकांक आतां म्हाका दिसता लोकांचे हे जाला धडो शिकोवप अशें डेफिनेशन कितें परत म्हणजे तेणी केदार नायकाक म्हणजे बीजेपीच्या मनशाक पाडपाक जाय आशिल्लो लोकांनी न्ही तुम्ही हांगा न्ही बट परिस्थिती केदार नायकान ताका सपोर्ट केला थंय आंतोनी वाजान ताका सपोर्ट केला त्या लोकांक पाडपाक जाय आशिल्लें एक गजाल जी म्हाका प्रामाणीकपणान दिसता युआर अ वॅलीड क्वेश्चन म्हाका दिसता की लोकांनी इनफ इंडिकेशन्स दिल्या एक नंबर 1 there was nobody was formidable enough to take on this BJP. Yes. So BJP is far ahead. दुसरे लोकांनी आरजी आणि आपाच्या कॅन्डिडेटाक आणि आरजीच्या कॅन्डिडेटाक तर सिम्बॉल सुद्धा नासतना नंबर 2 व्हरून दवरल्या. सो लोकांची एक मेसेज किती आहा तुम्ही तर राईट देर आर व्हेरी 2 सिंपल मेसेजीस आम्ही काँग्रेसीचेर लक्ष घालपाचें बंद केला एक लोक सांगतात आणि दुसरे ताणें सांगला की बीजेपी राईट नाव इज इन अ फॉर्मिडेबल पोझिशन. सो आय थिंक दीज 2 इंडिकेशन्स जी आयल्या पळय सगळ्यात महत्वाची गजाल भारतीय जनता पक्षान त्या दिसाक आपल्या मतदारांक भायर काडल्यात जशे ते प्रत्येक इलेक्शनाक भायर काडटात. सो तांणी प्रामाणीकपणान काम करून आपल्या वोटराक भायर काडला. अशें आसतना बाकीच्यांनी काल मनोज परब वॉज ऑन माय शो ही व्हेरी ओपनली एडमिटेड अँड व्हेरी कॅन्डिडली सेड दॅट आमी सगळीं लोकां म्हऱ्याक पावपाक शकली नात बिकॉज टायम कमी आशिल्लो आमकां सिम्बॉलाचो प्रॉब्लेम जालो सिम्बॉल दिलो ना आमकां. सो दॅट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सो ज्या लोकांनी आरजीक मत मारली ज्या लोकांनी आपाक मत मारली ते लोक आपूण जावन भायर सरले. सो देर इज अ सबस्टेन्शियल चंक विच माइट नॉट बी एज बिग एज वॉट बीजेपी गॉट बट देर इज अ सबस्टेन्शियल चंक टू द ट्यून ऑफ 15%, 20%, 25% जे आपूण जावन भायर सरले आणि तांणी आपा किंवा आरजीक वोट्स मारले. डोंट यू थिंक किशोर दॅट इज व्हेरी व्हेरी सिग्निफिकंट मेसेज फ्रॉम दिस. ना एब्सोल्युटली म्हणजे आता एक्झाम्पल जर दिवचें जाल्यार दवर्ली म्हणजे नावेलीचो जो सीट तो सर्त लागली उल्हासाक आणि सगळे डिस्ट्रीब्यूट जाले आणि उल्हास येयलो अशें म्हणून सांगलें. ही ZP वॉज अ टेस्टिंग फॉर बीजेपी की जर उल्हास तुयेंकर जर फ्लुकान येयल्लो जाल्यार हो ZP सीट बीजेपीचो पडोंक जाय आसलो थंय. पूण हो ZP सीट हाडून बीजेपीन प्रूव केलें की देर इज नथिंग कॉल्ड फ्लूक इन बीजेपी वर्क्स फॉर द विक्ट्री एंड बीजेपी प्रूव. ह्या इलेक्शनाक सुद्दां तांगरी तुका एक तो कॉन्टेस्ट दिश्टी पडनाशिल्लो. बीजेपी वर्क बीजेपीन आपली वोटरांक भायर काडले. बीजेपीचे प्रमोद तुका सांगता हांव म्हणजे बीजेपीच्या कामाची पद्दत अशें आसतना माय पॉयंट इज अशें आसतना देर इज अ सबस्टेन्शियल अमाउंट ऑफ वोटर जो भायर सरलो आणि ताणें काँग्रेसीकूय मत मारला आणि बीजेपीकूय मत मारला. तो वोटर कितें तरी सिरियस संदेश दिता अशें तुका दिसना? 100% सिरियस संदेश दिता आणि तो वोटर हांव खरो वोटर म्हणटा म्हणजे जागृत वोटर. आतां बीजेपीचे वोटर भायर सरले आपल्या पक्षाक मतां मारपाक बरोबर पूण कितें तरी बीजेपीक पाडपाची गरज आहा. बीजेपीचे जे कितें चलना ते खंय तरी बीजेपीचे चुकता हे स्पश्ट जावप गरजेचें आहा. अशें म्हणून स्वताहून भायर सरून ह्या पक्षांक तेंच्यांनी जे मतदान केलां ते खरोखरच हें. पूण हेतून जर काँग्रेसीन जर आपल्या पद्दतीन काम केल्लें जसो आतां जयलान सांगता ती कॅन्डिडेटूच म्हणटा की एकूय लिडर आपल्या प्रचाराक येवंक ना. जी कितें मतां पडल्या ती म्हाजी इंडिव्हिज्युअल मतां. ही जर परिस्थिती काँग्रेसीचे ग्रावंडार कामूच ना. तुम्ही म्हणटा असली गजाली करची परस काँग्रेसीन इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें नाशिल्लें बरें म्हणून मातसो जर रिटायरमेंट जर घेत 5 वर्सां आमी मातशे परत तयार जातात प्रॅक्टीस करतात आणि मागीर येतात म्हणून जाल्यारूच बीजेपी खंय तरी धोको आहा. सो जो मेरेन काँग्रेस म्हणटा तूं कुशीक रावना हय तो मेरेन बीजेपीक धोको ना. धोको ना. ज्या दिसा काँग्रेस म्हणटा की आमीच 5 वर्स ब्रेक घेता म्हण जाल्यारच म्हणटा बीजेपीक एक चॅलेंज तयार जावपाक शकता. काँग्रेस होच आयज बीजेपीचो तारणहार. हांव तुका सरळ सांगता. मेनी पीपल से दिस की सध्या बीजेपीची इन्शुरन्स पॉलिसी काँग्रेस चालू म्हणून कारण काँग्रेस आपूण वयर सरना आणि दुसऱ्याक कोणाक जाय तितलो वयर सरपाक दिना. एकूच मिनिट पळय आतां काँग्रेस कितें आरोप करता की आरजीपी हे बीजेपीची बी टीम. अरे बीजेपीची बी टीम जाल्यार तुमच्या पेक्षा आरजीक मतां चड कशी पडटात तर
म्हणजे बी टीम कोणाची झाली आता आणि कोण झालं बी टीम? तुम्ही प्रूव्ह करूंक जाय आसलें की तुम्ही सेकंड पोझिशनाचेर आसूंक जाय आसलें आणि बिकॉज ऑफ आर्जीन मतां काढली आणि अर्जीन 5ची मतं काढली म्हणून तुम्ही पडले अशें जावंक जाय आसलें न्हू. रिझल्ट शो आम्ही काँग्रेस 5ची मतं काढता. रिझल्ट शोज क्लिअरली की यू आर बिकमिंग बी टीम ऑफ बीजेपी नाव. जय सी द किशोर म्हणटा तो 5 वर्सां ते कितें एक रिटायरमेंट करपाक जाय म्हणून ते टेम्पररी रिटायरमेंट टेम्पररी रिटायरमेंट ते एक्चुअली प्रॅक्टिकल ना कित्याक 5 वर्सांनी ते आयले म्हणटच मागीर वोटरांनी आसचे ना सगळे ऑलरेडी आप RGP आनी सगळे कडेन वचून आयिल्ले. बेसिकली तेच म्हणटा किशोर. बेसिकली आयडिया म्हाका दिसता त्याच खातीर दिसता. 5 वर्सांनी येतूच कळटलें की अरे आपल्याक आतां स्कोपूच नसो आसून चलता. पण म्हाका दिसता आय थिंक द वोटर हॅज लॉस्ट होप विथ द काँग्रेस एंड नाव दे आर लुकिंग एट options, and by and large you see this is a kind of a litmus test of what the election is all about. In Davoli सारको clear case असा की लोकांनी सामको swing जाला vote 2-time winner and BJP is going for a third victory here on a high with Tuegar at the helm there. ती एक BJP ची stronghold in Davoli constituency. थिंगा इवन आप कितलो fight दिता पळय, that is called a fight. And that is what is the biggest takeaway from this election. You know, if AAP has to take confidence and solace in this election, it is because of this double seat. Other places, RGB, mata padla 1,100. Yes, they are not distant second. Distant second. Yeah, they are distant second. But this Davoli is the biggest takeaway for this new. No, the point with that distant second is that Congress is a distant third. And distant fourth also. No. सो पांढर म्हाका हो प्रश्न येता की आतां आमी उलयतात की RG हें हाजे टायमार सुरू जाल्लें असेंब्ली टायमार सावन दे बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट शेअर. मागीर आतां आप हेज तुमी म्हणटा तशें सारकें इन दवरली दे शूड इफ यू फायट देन यू कॅन कम व्हेरी क्लोज. वॉट इज हू डू यू थिंक इज एमर्जिंग एज अ चॅलेंजर? RG आप काय RG आनी आपान एकठांय येवपाचें काय येवची न्ही? ॲक्च्युली दोनूय पार्ट्यो म्हणजे आप जर पळयली जाल्यार आपाचे हांगाचे वोट शेअर आहा 16 बी त्यांनी काडला तो सादारण आसा, नॉट व्हडलो ना पण सादारण आसा. म्हाका दिसता की काँग्रेस जर रावूंक नाशिल्ली जाल्यार दवरली सिद्धेश भगत जिखपाचोय बीन 1039 कितले तरी वोट्स आहा ते फरक आहा, सो ते जिखपाचोय बीन. म्हाका दिसता की दोनूय पार्ट्यो आसा. नॉर्थ गोंयान कांय जाग्यार रेवल्युशनरी गोवन जो आहा ताचो परफॉर्मन्स खूब बरो आसा आनी लोकसभेच्या वेळार जर ह्यो पार्ट्यो अश्योच जर इंडिव्हिज्युअली गेल्यो जाल्यार परत BJP जिखतली आनी हें म्हाका दिसता दोन फावटी स्पश्ट जालां. सो हांकां म्हाका दिसता की हे काँग्रेसीन वाट कातरपाची भुमिका घेवच्या पेक्षा जर जे ऑपोजिशन जर सगळे एकी कडेन आयले, आम आदमी पार्टी, रेवल्युशनरी गोवन, गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस, जाल्यारूच BJP तरी म्हाका दिसना, म्हाका आत्ताचें सिच्युएशन दिसना की बाबा ते बाबा व्हडलें कितें करूं शकता अशें, पूण एकी कडेन आयल्यार एखादी सीट लोकसभेची तांकां मेळूंक शकता. किशोर कितें पूण चॅलेंजर म्हणून तुका दिसता की हातूंतल्यान वयर सरला आप RG काय आप आनी RG एकठांय येवपाचें आनी नॉन काँग्रेस नॉन BJP ऑल्टरनेटीव दिवपाचो काय पांडुरंग सांगता तशें काँग्रेसी त्या ऑल्टरनेटिवाचो भाग आसपाक जाय जाल्यारूच कितें जावपाक शकतलें? ना, आप आणि RG येवंक एकठांय येवं शकनात कारण दोगांय जाणांच्यो स्ट्रॅटर्जी आनी दोगांय जाणांचो प्लॅनिंग फ्युचर प्लॅन वेगवेगळो आसा, त्या खातीर ते एकठांय येवं शकना. पण आतांची जर स्ट्रॅटर्जी पळयतली जशें आतां जोयलान सांगलें तशें की दवरली रेश मागूस म्हणजे मायनॉरिटीज हॅव वोटेड BJP. ते आतां रिजल्ट आसून स्पश्ट दिसलें ज्या मायनॉरिटी वोटाचेर आयज मेरेन काँग्रेस बँक करताले आपलें पॉलिटिकल करियर तो आयज टोटल वचपाक लागला, आपाच्या वाटेन वचपाक लागला, RGच्या वाटेन. म्हणजे मायनॉरिटी वोट जर आयज BJP कडेन उरोंक ना जाल्यार BJP कडेन उरले खंयचे वोट? हिंदू वोट तर तुमच्या कडेन आसात ते मार्जिनल, हय काँग्रेसी कडेन. पण ही परिस्थितीन आयज काँग्रेसीक सारके सिरियस थॉट दिवपाची गरज आहा की आमी खंय चुकतात. तुमकां जर खरोच दिसता BJP इज युअर एनिमी आनी BJP शूड नॉट कम इन पावर देन यू हॅव टू टेक एक पावल तुका फाटीं घेवचें पडटलें आनी जो कोण स्ट्रॉंग आसा ताका सपोर्ट करून BJP घरोवचो पडटलो. पूण काँग्रेस आपूण आतां ह्या परिस्थितीन आसून सुद्दां एक गजाल सदांच म्हणटा, एकूच जाणाक सांगता की इन 2014 यू गेव अस राहुल गांधी, people rejected. In 2019 you again gave Rahul Gandhi, people rejected. In 2024 you want to give Rahul Gandhi once again and expect a different outcome. Now that defies logic. Still, Joel, kid dista who emerged or who can emerge as a challenger, because eventually in democracy you need these challengers.
आप RG or आप RG together, or as Pandurang says, Congress also has to be a part of that combination. See, I partly agree with Pandu. Congress has to be a part of this thing. I know the party is in complete ruins, but कितें आसता किशोर, थिंगा in South Goa especially, Congress has a sizable voter, okay, and the voter is blindly going with the Congress. कोणय candidate आसूं आनी कोणय कितें आसूं, they are voting for the party symbol. आनी party कितली जर सकल पडल्या देखून they are with the party. You understand? No, like for example, I'll tell you my constituency. Congress is a complete Congress constituency, and BJP knows about it. That's a Congress constituency. कोणय candidate जाल्यार ताका vote करतलेच ते. That is number one. So that like that, there are many other constituencies where there is complete following for the Congress. So Congress completely to leadership failure जाल्या म्हणून तांकां एक discard करूंक शकत ना. They have to be part of the political dispensation. Whoever That is the important thing. काँग्रेसीक ती मतां पडटा पळय, ती कट्टर बीजेपीचे विरोधी, जे बीजेपी कशेंच मारू शकना, ते जर वोट घेऊन काँग्रेस सेफ रावता जाल्यार बीजेपी खातीर ती स्वार्थ, कारण बीजेपी वॉन्ट दॅट वोट शुड नॉट गो टू अदर पार्टीज. Now, given this situation, you have to look at what Pramod has said, Congress, AAP, RGP kind of a combination, if it is possible. आणि तातूंत भितर एकच प्रश्न उरता, म्हजो वेळ सारको सोंपला म्हणटा प्रश्न उपस्थित करतना थांबता की फाल्यां अल्टिमेटली त्या EVMाचेर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिनाचे सिम्बॉल कोणाचे, परत काँग्रेसीचे सिम्बॉल जे काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट असता पण काँग्रेस प्रचारच करपाक वतना, काय काँग्रेस इज अ पार्ट ऑफ द डिस्पेन्सेशन आणि दुसरी खंयची तरी पार्टीचे सिम्बॉल जे एटलिस्ट इलेक्शन सिरियसली घेवन ग्राउंडार काम करतात. म्हाका दिसता हो प्रश्न डेफिनेटली येतलो आणि ह्या प्रश्नांतल्यानच म्हाका दिसता हे जे ओपोजिशन, म्हाका पर्सनली एक गजाल दिसता की ओपोजिशन युनिटी हें मृगजळ कशें, ह्या कोणूच एकामेका म्हऱ्या जरी आयले जाल्यार ते संसार करपाक शकपाना, सोयरीक जायत, संसार जावचो ना. इट इज व्हेरी सिंपल की म्हाका प्रामाणीकपणान जाय ओपोजिशन युनिटी म्हणटा पळय, सोयरीक जायत, संसार जाय तो म्हाका दिसना. सो बट इन दॅट वी ऑल्सो बिलीव दॅट देर इज अ ruling dispensation which is extremely powerful, and in a democracy you need a balance where there is a challenger who can at least pose a certain amount of threat to the ruling dispensation. जेन्ना त्या थ्रेट परसेप्शन सुद्दां उरना तेन्ना नाका आशिल्ले प्रॉब्लेम तयार जावपाक लागतात. ते जावची न्ही इतलेच एक नागरीक म्हणून, पत्रकार म्हणून आमी मागतात आनी आमकां जाणवता. इतल्याचेर थांबता, वेळ सारको सोंपला. Pandurang, Joel, Kishore, thanks a lot for participating. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.